हेल्थ मिनिस्टर एडवान्स आणि हार्ट केअर एम्ब्युलन्साच्यो काणयो सांगता। सध्या आसात त्याच एम्ब्युलन्सिंग वालिना वेर्णा काणका 4 वर्सांच्या भुरग्याक मोटरसायकलीन धपको दिलो। आकांताचो वेळ म्हूण एम्ब्युलन्स आफयली ती अर्दवर उसरा वाटेरूच पंक्चर जाली। फुडले फाटले सगळे टायर गुळगुळीत, टायराच्यो सोरयो दिसतात इतली वायट परिस्थिती। एम्ब्युलन्साचे वडके नाका म्हूण भुरग्याक निमणे प्रायव्हेट गाडयेन व्हेलो। वेर्ला काणका शुक्रारा घडिल्ली गजाल। 4 वर्सांच्या भुरग्याक ॲक्सिडेंट जालो। आकांताचेर लोकांनी 108 एम्ब्युलन्सीक कॉल मारलो। एम्ब्युलन्स उसरा पावली ती पावली आनी पंक्चरय जाली। भुरग्याक निमाणे प्रायव्हेट गाडयेन व्हेलो। वरा उपरांत दुसरी एम्ब्युलन्स आयली। हांगा वेल्ले आमच्या थंय एक ॲक्सिडेंट जाला धाकटुल्या 4 वर्साच्या भुरग्याक। तेन्ना आमी इमर्जन्सी कॉल म्हणून 108 कॉल केलो। तेंच्यांनी एम्ब्युलन्स धाडली, ती बी लेट धाडली पूण धाडली। पूण कितें सगळे टायर तेजे गेले, थंय पावताच ती पंक्चर जाली जाल्यार तो भुरगो मेल्लो। हांगासर जावन कितें जाल्लें तें कोण जबाबदारी? गव्हर्मेंट जबाबदार काय कोण पब्लीक जबाबदार? आमी इतके तेंच्या कडेन हेल्प अगोदर आमकां मेळना जाल्यार कितें फायदो? हे इमर्जन्सी आमी कॉल करून कांयच फायदो ना न्हू। त्या भुरग्याक मागीर कोणी व्हेलोच, मागीर दुसरो असलो तेका तरी व्हरपाक पळयतले जाल्यार ते बी तशें सगळे टायर। मागीर आनी एका वरान तेंच्यांनी दुसरी एम्ब्युलन्स धाडल्या, कितें फायदो आमकां? धाडल्या ती एम्ब्युलन्स दिसता हे एम्ब्युलन्स व्हरपाक धाडले आसतले, तशेंच जालें न्हू ते, नाल्यार कितें फायदो? पळयात पंक्चर जाल्ले हे एम्ब्युलन्सीची दशा। टायरांचेर नजर मारल्यार ह्या टायरांचेर पातयेवन भलायकी खातें कशें काम करता तें कळपाचें। पेशंटांक देवाचेर पातयेवनूच हे एम्ब्युलन्सीनी घालपाचे। टायर सुळसुळीत, हो टायर पळयात झरून काबार, भितरल्यो सरयोय दिसतात। भलायकी खात्याची ही सुपर स्पेशलिटी एमर्जन्सी हेल्थ केअर यंत्रणा। आज एम्ब्युलन्सीक पयली एम्ब्युलन्स आयली, पण एम्ब्युलन्स येवन हांगासर टायर पंक्चर जालो तिचो। ताच्या भायर तिच्या टायराची सगळी दशा पळय त्या एम्ब्युलन्सीक पळोवंक वयशात दशा आनी दुर्दशा म्हळ्यार तिकाच खंय तरी एडमीट करपाची एक टायम जाल्लो आसा। ते आज एम्ब्युलन्सीक हांगाच दवरून जाग्यार दवरून त्या भुरग्याक प्रायव्हेट धाडचे पडले। जर ह्या भुरग्याक जर कितें जाल्लें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसलो? शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक एम्ब्युलन्स दिल्या, पण ती अशी आहा तिचे टायर पळोवंक वयशाल्यार सामके म्हणजे टोटली सुळसुळीत जावन पडल्या। पळोवंक वयशीत जाल्यार एके वाटेन जे एम्ब्युलन्सीर काम करपी सुद्दां डॉक्टर, जे हेल्पर जावं तेंचो ड्रायव्हर आसा ते सुद्दां खंय तरी एक धोक्यान आसात। कित्याक फाल्यां ते एमर्जन्सी इतके फास्ट येतात की तेंचे टायराक जर ब्रेक मारल्यार टायर सुद्दां फुटून ते स्वता पयलीं इंजर्ड जावन खंय तरी डेथ जावं शकता तेंची। ते जावचे न्हय, हेका लागून आमी एक अपील करता की तेंचे जे टायर आनी तेंची जी कितें सर्वीस आसा ती बेगीन फायनान्स दिवन तेका बेगीन सारकी करची आनी बऱ्या भशेन लोकांक एक बरी ट्रिटमेंट दिवची। ह्या प्रकरणाक लागून भलायकी खात्याचेर कितलेशेच प्रश्न उप्रासल्यात। आज हेल्थ मिनिस्टर आहा, हेल्थ मिनिस्टर हेच्या पयलीं आसले आनी तेंच्यांनी केन्ना हेजेर लक्ष ना, पण आतां जो प्रेसिडेंट आहा तेणेन तरी लक्ष घालचें। कित्याक जायते फटाशे मारतात की आमी हेल्थाक लागून जायते बरें बरें हे केलां ते केलां, पेपर डेली येता, पण आयज पळोवंक वयशाल्यार एम्ब्युलन्सीस हांगासर इंजर्ड आसा। सो आयज खंय तरी आमी अपील करता, इल्लेस आमी सांगीत आसतात की हेल्थाक लागून आमचे एम्ब्युलन्स तरी आमकां सारकी दिया। हेल्थ मिनिस्टरान मात तरी लक्ष घालचें हेजेर। आनी विश्वजीत राणे आमी सांगूंक सोदता, तुमी हेल्थ मिनिस्टर गोंयचे आहात, फक्त वाळपय आनी ते पणजे आनी जे मडगांवचे बीन ना, तुमी हांगासर आहा, हांगासर लक्ष घालचें आनी आमकां एक एम्ब्युलन्स बऱ्या पैकी दिवचा। स्टुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। दिवाळी लागीं पावता तशी एफडीएन मिठाईच्या दुकानांनी धाडी घालूंक सुरवात केल्या। म्हापशा उपरांत शुक्रारा वास्को डुप्लिकेट मावा आनी फरसाण जप्त केली। 2.5 लाखांचो माल जप्त केला म्हूण एफडीएचे अधिकारी सांगतात। बुधवारा म्हापशा अशेंच एके रेडीत एफडीएन 2 लाखांचो डुप्लिकेट मावा धरिल्लो। घेऊ एक ब्रेक।